आता खबरो विस्तारान पळोवया। हेर राज्यांतल्यान गोंयांत येवपी नुस्त्याची शिमेर कडक तपासणी करतले। ते खातीर पयली FDA घटमूट करता। आवश्यक साधन सामुग्री आनी यंत्रणा हाडटा। गरज पडल्यार डायरेक्ट नुस्तेकाराकडल्यान खरेदी करून गोंयकारांक नुस्तें दिता। मुख्यमंत्र्यान विधानसभेक उतर दिलां। सरकारान सांगला की जर आमकां फ्री फॉर्मेलिन मेळ्ळें जाल्यार आमी नुस्तें विकूंक दिवचें ना। विशय सोंपलो। ताज्या नंतर 75चेर ते उकळ्ळे की वता की 70चेर वता इज एन डिफरंट इशू. It is irrelevant for me. I am going to check fish, and if any artificial preservative which is not permitted by the law is added, and फक्त formalin na, they can read there are more chemicals, ammonia, there is one more chemical also. Any non-permissible chemical is added to the fish, or for that method any product, what is required is actually strengthening FDI with additional equipments and necessary support, which I have already said that we are already providing them. थोडो manpower add करचो पडटलो. प्रॉब्लेम कितें आहा, इम्पोर्ट जर तूं परमनंट बॅन केलो जाल्यार नुस्तें आमकां तिपटीन रेटीन खावचें पडटलें. पण ताजें वायबिलिटी पळोवची पडटली. बट मोर इम्पॉर्टंट थिंग is what is catch in Goa if it is not supplemented with proper import, safe import. आमी आतां मशिनाय घेता so that all these various pesticides, anything in the vegetables also are detected. We are buying more equipment so that we can check on this. Food safety is an important issue, I agree with that, but it has to be delicately dealt with. So we will consider this aspect whether it is possible or not. But I can assure that we will see that safe fish is sold. I would like Honorable Chief Minister and Fisheries Minister that some sort of a regulatory mechanism where now the perception of the entire state of Goa is they require fish brought from their trawlers at their jetties for consumption. And looking at this at mind, I think instead of the agents at the particular jetties, different agents or whoever, I think Honorable Chief Minister and Fisheries Minister may look in an angle of taking fish directly. टुरिजम सिजनान आमकां नुस्तें पळोवपाकूच मेळचें ना जर भायलें हाडलें ना जाल्यार. आतां इम्पोर्ट केल्लें नुस्तें सेफ आसूंक जाय. ताज्या खातीर आमी सगळ्या मार्केटांतल्यान सॅम्पल ड्रॉ करपाची वेवस्था करता आनी फ्री फॉर्मेल्डिहायड टेस्ट जी करपाची ती करता. ही स्क्रिनींग टेस्ट इज नॉट द फायनल टेस्ट. एज आय सेड, फाशीचो हो रिपोर्ट आसतालो. मशरुमान 400 मिलीग्राम पर्यंत आसता. बनाना कितले तरी, कॅरट 10 मिलीग्राम, कॉलीफ्लावर 27 मिलीग्राम. म्हणजे फॉर्मॅल्डिहायड इज अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिझम प्रोसेस ऑफ प्लांट्स अँड एनिमल. फॉर्मॅल्डिहायड नुस्तें आमी जशें हुमणान बरें खतखतायलें, शिजयलें की फॉर्मॅल्डिहायड इवॅपोरेट जावन वता. तांच्या फाशीच्या रिपोर्टान तांच्यान सांगला, कोणाक जाय जाल्यार हांव कॉपी दिता, 70 डिग्री पयच्या वयर जर तूं तापयलें नुस्तें जाल्यार फॉर्मॅल्डिहायड भितर जें आसता पळय आंगान तें सुद्दां इवॅपोरेट जावन वता. तपासणे वेळार FDAक मेळ्ळां तें नुस्त्या मदीं आशिल्लें निसर्गीक फॉर्मेलिन. मुख्यमंत्र्यान विरोधकांक गुठलोवपाचो विधानसभेत यत्न केलो. मात ह्या मळावेले तज्ञ म्हणटा FDA कडेन नैसर्गीक फॉर्मेलिन सोदपाची मशिनरी ना. तांकां फकत अडेचें फॉर्मेलिन मेळोंक शकता. 12 जुलयाक FDAन भायल्यान आयिल्लें नुस्तें तपासलें तेन्ना तांकां तातूंत फॉर्मेलिन मेळ्ळें हें मुख्यमंत्री विधानसभेंतल्या आपल्या भाशणांत मान्य करता. पूण ताच्या मतान तें भायल्यान घाल्लें फॉर्मेलिन. निसर्गीकपणान नुस्त्या भितरूय आसता आनी फळां, भाजी आनी मांसा भितरूय आसता. आयकात तो कितें सांगता तें. As per the guideline note 1/2018 on the subject issue of formalin in fish issued last week by FSSAI, it is mentioned that generally formaldehyde is naturally present in marine fishes like mackerel, Bombay duck, etc., and shellfishes, shrimps and brackish water prawns, and it is very minimal, less than 4 milligram per kg, or absent in freshwater fish.
Further, it is also mentioned that formaldehyde exists in many animal and plant species as a product of their normal metabolism. In most marine fishes, formaldehyde is a natural breakdown product of a chemical known as trimethylamine oxide, TMAO, that exists in their bodies. Once the fish is harvested, TMAO breaks down into formaldehyde and dimethylamine in equal parts during the post-mortem. It can also accumulate in certain marine fish and crustacean during frozen stage. The Directorate of Food and Drug Administration has procured these test kits and have started the testing of fish sample using this kit at FDA laboratory, and since 14/7/2018 have tested around 116 samples of different variety of fish drawn from the markets of Margao, Panji, Vasco, Mapsa, Fonda and Bicholi. And all these samples have passed the test, indicating that no added formaldehyde was used to preserve the fish. पूण गोंय सरकाराचो हो दावो डॉक्टर जो डिसोजाक निखालस मान्य ना. गोंय विद्यापीठाच्या मायक्रोबायोलॉजी विभागाचो तो आदलो मुखेली. ह्या असल्या विशयावयलो तज्ञ तो कितें सांगतात ते पळयात. What is present in the body is present in the body in the form of a metabolic chain, just as iron which is come into your red blood cell is come in a form of a metabolic chain that cannot be determined by FDA. Blood, you have to go to pathological lab, biochemistry lab. They cannot detect it. They can only detect if iron is laced. Iron is laced. Or formalin. Formalin is laced. So laced formalin is different, totally different from metabolic formaldehyde. When Chief Minister says nothing is added, then from where this external came? He is justifying metabolic formaldehyde with the added adulterant formaldehyde. Adulterant formaldehyde and metabolic formaldehyde are two different. I hope this thing is clear to the people. मुख्यमंत्र्यान अधिकृतपणान दिल्ली म्हायती सभाघराक वाचून दाखयली खरी, पूण 12 जुलयाक तपासणी केल्ली तातूंत खंयच्या नुस्त्यात कितले फॉर्मेलिन मेळ्ळे तें मात सांगलें ना. देखून प्रस्न पडटा, त्या दिसा नुस्त्यां भितर मेळ्ळें तें फॉर्मेलिन खंयचें? पयलींच्यान निसर्गीकपणान नुस्त्यां भितर आशिल्लें तें काय भायल्यान हाडून घाल्लें तें? कारण भायल्यान घाल्लें फॉर्मेलिन हें भलायकेक मारक. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा आनी व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. सध्या फॉर्मेलिनावयल्यान नुस्तें ताटांतलें गायब जालां, पूण हे विशींची भासाभास दर एकल्याच्या तोंडात आसा. नुस्तें बाजारांतले गडगंज दलाल, ह्या वेवसायांतले कमिशन खंयच्या राजकारण्याच्या बोल्सांत, सगळ्याक हीच चर्चा. सोमारा हो विशय विधानसभेतूय पावलो. दोयऱ्यांत त्या मडसो महा वेल तो बारीक नुस्त्या सगळे हान काबार करता. त्या मडसो पडे आहा तो एक नुस्तें एकट्याक करता आनी आखो भिता. त्या झाडल्यान मडसो महा, मळसोय नुस्त्याक खाता. त्या झाडल्यान मोरी नुस्तें खाता. त्या झाडल्यान वागुडी आहा तेवूय नुस्तें खाता. पूण आतां हे भाशेन हान हें आज एसोसिएशन तयार जालां. एसोसिएशन पळय आशिल्लें त्या एसोसिएशनाक आमी 100 जाणां आशिल्ले. तर 100रांतले जे पळय बारीक नुस्तें आशिल्लें ते हान फकत त्या मडसो हांगा त्या मडसो म्हणटा तो हांवें तुका नांव काड सांगता. त्या मडसो म्हणटात मार्केटांत आहा तो इब्राहिम मावलाना हो त्या मडसो जाला. त्या छाडल्यान दुसरो आहा तो अबूबकर, तिसरो आहा तो आरिफ PM, चवथो आहा तो सुलतान. पण हे सगळे पळय नुस्तें खावपाक गिळपा आसलें ते बारीक नुस्तें खावन हे तयार आहाय. आनी हेका लागून हें आज थिंगा भानगड जाता. हांव मागता चीफ मिनिस्टराक, जेन्ना जावं तो रापणकार, जावं तो पैनोडकार, जावं तो बोटकार, हे मनशांक तुमी हाडून तरी थिंगा नुस्त्याक तर दिवपाक तरी गेले, आज गोंयच्या लोकांक सारकें बरें आनी बरें नुस्तें मेळटलें. आनी फॉर्मालीन घालपाक गरज आसपाची ना. He has spoken about the predators. The predators in the fish
cycle. But there are predators in Goa who has finished our fishermen. The fishermen day by day is finding poor because they are not finding that fish is an economically viable and financially viable industry. So therefore, our fishermen, when they catch the fish, they should be allowed to come into the wholesale fish market. Now today I have seen in Margao, if our fishermen gets a lot of bumper crop, they have no way of reaching to the wholesale fish market. Because the moment you go to the wholesale fish market, there is 10 to 20% tax. And I'm talking legal tax on our fishermen by the wholesale fish market agents. This should be stopped. The wholesale fish market should be made available to our fishermen who are toiling, moiling, working hard to produce the fish and bring it to the consumers. They should have a free access to the wholesale fish market. Fish market should not be a monopoly of one or two people. I'm sure Honorable Chief Minister will listen to this. And if necessary, you take your own time. We have got full faith in your Fisheries Minister. Fisheries Minister, please don't go. Please, you take care of this so that we make sure that justice is given to the Goan fishermen who are producing the fish in the state of Goa. Today, if the cost of the fish which goes to the fishermen is 10 rupees, the fish in the market is costing 200 rupees. So somebody is taking 200% profit. This middlemen are taking 200, 300, sometimes 1000% profit at the cost of the poor people, at the cost of the fishermen. And therefore I am saying this monopolization by some agents should be stopped. हांव सांगो सोदिता आमची गोंयां नुस्त्या उणिना गोंयां नुस्त्या खूब आहा हांव म्हणा इम्पोर्ट बंद कर वो एक्सपोर्ट बंद कर हांव हें सांगूंक शकना पूण गोंयां नुस्त्या नाम तुमी म्हणनाका गोंयां नुस्त्याक वर्साक 1500 ते 2000 कंटेनर एक कंटेनर 25 टनाचो नुस्त्याक येता एक्सपोर्ट जाता. That today we have got nearly 500 Persinas. If you see the mechanized, we have got nearly 1,000, little less than 1,000 mechanized vessels. And the production of fish annually is more than 117.9 thousand metric tons. Fishermen is producing quite a lot of fish, but hardly 5 to 10% of the fish lands into the market, and balance 95 to 90% fish is exported. We are importing nearly 200 tons of fish from outside. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. डेंग्यू धामीन वास्को वाठारांत हातपाय पातळपाक सुरवात केल्या. पयलो बळी एका 6 वर्साच्या भुरग्याचो घेतला. तो थळाव्या रेजिना मुंडे हायस्कुलांत शिकतालो. हे शाळेंत आनीक 11 भुरग्यांक डेंग्यूची बाधा जाल्या अशी माहिती आसा. पालकांचेर आतां आकांत आयला. 6 वर्साचो आशिश निशाद रेजिना मुंडी स्कुलांत केजीत शिकतालो. ताका जीएमसीत मरण आयलें. चिखलेच्या रेजिना मुंडी स्कुलांत सुमार 1200 भुरगीं शिकतात. शाळेंतल्या भुरग्यां मदीं हालींसराक डेंग्यूचे केशी वाडल्यात. ताका लागून विद्यार्थ्यांची सुरक्षे बाबतींत पालकांक भंय पडला. Joint visit, we found that there was a lot of waterlogging, and which is the basic cause of breeding of such mosquitoes. And it is really frightening to see that any of our children, 1,200 kids in the school, any of this could be affected. Unfortunately, and very bad and sad news we got today morning that the child who a KG student has passed away. शाळेच्या भोवतणी बांदकामां चालू आसात आनी वाडतूच आसात. देखून हे सगळे घडटा अशें शाळेचे अधिकारी सांगतात. I am deeply saddened by the death of that child.
our student Ashit. After the first visit from the health center, we have cleared the area where we thought the water is accumulating. And health center came and they inspected and we were okay. I'm not sure, I have not visited the construction site, but there are still some places there is water there. So is it there or here? We are not sure. From our side, we are doing everything. 11 students from Chikalim College have from Chikalim College, from a school in Chikalim, have got dengue. These cases of dengue that are increasing in Goa have to stop, especially in colleges. 6 वर्साच्या भुरग्याक मरण आयले उपरांत वास्कोत वाडत आशिल्ल्या डेंग्यूच्या केशींक लागून लोकांक भंय पडला. वास्कोतूच बोगदा, सड्यार, दाबोळे, जुवारीनगर, झरीत, बायणा आनी मांगर हुल्यातूय साबार डेंग्यूचे केशी सापडल्यात. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. म्हादयचें उदक मलप्रभा न्हंयत सोडपाक सुरवात केल्या. कर्नाटकान हें नाटक गुपचूप चलयलां. उदक आडोवपाक बांद बांदिल्ले, तातूंतल्यानूच उदक भायर काडलां. म्हादय बचाव अभियानान आरोप केला. म्हादय उदकावयल्यान परत वाद पेटपाची चिन्नां दिसता. म्हादयचें उदक मलप्रभा न्हंयत घुंवडावपा खातीर कर्नाटक सरकारान कणकुंबी हांगा कनाल बांदिल्लो, पूण तें थारावपा खातीर म्हादय लवादान ताचेर बांद बांदून हें उदक आडावपाचो आदेश दिल्लो. तसो बांद कर्नाटकान बांदिल्लोय बी. पूण म्हादय बचाव अभियानाचो सचिव राजेंद्र केरकार म्हणटा, कर्नाटकांत ह्या बांदांत कांय भाग मुद्दाम उक्ते दवरले. आतां पावसाच्या दिसांनी तातूंतल्यान म्हादयचें उदक घुसघुसून कानालांत वता आनी तातूंतल्यान मलप्रभा न्हंयत. हो जो कॅनल आसा तेचें बांदकाम पुराय केल्लें आसा. कांय कॅनलाचो भाग जो आसा तो भुयारी आसा आनी कांय जो आसा तो ओपन कट आसा. तर ह्या कॅनलांतल्यान सद्या हें उदक जें आसा तें क्रॉस रेग्युलेटर ज्या जाग्यार बांदलालो कणकुंबी हांगासर इन्स्पेक्शन बंगलो, थंयच्यान हें उदक जें आसा तें सरळ जो वेंट जो आसा तो प्लग केल्ले, म्हणजे बांद घालून गवण्याचें काम करून पुराय तरेन जी भिंत उबारलेली त्या भिंतीक खंय तरी गॅप दवरलेले आसा आनी त्या गॅप दवरलेल्या कारणान हें उदक जें आसा हें उदक सरळ आतां मलप्रभेन वचपाक लागलेलें आसा. जेन्ना ह्या संदर्भान निर्णय जो आसा तो ऑगस्टाच्या 21 मेरेन येवपाची शक्यता आसा, कित्याक 21 तारखेक म्हादय पाणी वांटप लवाद जे आसा तेची मुदत सोंपता. पूण तेच्या पयलीं हो निवाडो जो आसा हे लवादाचे अध्यक्ष JM पांचाल दिवपाचे आसा. सद्या 17 जुलय सावन लवादाचे जे तिनूय सदस्य आसा हे बसोन निवाडो जो आसा तो बरोवपाक तेंच्यांनी सुरू केल्लो आसा. तेची प्रक्रिया जी आसा ती अंतीम टप्प्यान येयल्ली आसा. सद्या हो प्रश्न जो आसा तो टॅक्निकल ग्रावंडाचेर तिंगशेर पावलेलो आसा आनी अशा वेळार ह्या संदीचो गैरफायदो घेवन कर्नाटक सरकार म्हादयच्या कळसा ह्या उपनदीचें उदक जें आसा तें वळोवन मलप्रभेन व्हरपाक लागलेलें आसा. ही पुराय तरेन चुकीची गजाल आसा आनी ती सद्या कणकुंबी हांगासर पळोवपाक मेळटा. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. मडगांव पुलिशेन आपलो ड्रायव्हर विष्णू नायकाक निलंबीत केला. आयतारा रातीकडेन कामार आसतना तो सोरो पिलो. उपरांत पुलीस पेट्रोलिंग व्हॅन एके दुचाकीचेर ठोकली. थंय जमिल्ल्या लोकांक दुबाव मारलो. ताणें पुलीस ड्रायव्हराची आल्कोमिटर टेस्ट घेतली. सोरो पिवन गाडी चलयतालो म्हूण ड्युटेर आशिल्ल्या पुलिसाक अटक जाल्या. ही घडणूक आकेच्या पांडव कपेला कडेन घडली. तो सोरो पियेल्लो आनी त्या नेटार ताणें गाडी मारली. ही घडणूक कळटाच सरपंच सिद्धेश भगत घडणूक सुवातेर धांवलो आनी ताणें पुलिसाच्या वागपा बाबतींत प्रस्न विचारले. सगळ्या लोकां मुखार विष्णूची आल्कोमिटर टेस्टूय घेतली. पळयात तांकां कितें सापडलें तें. सारको मार सारको मार फुल मार सारको मार रे सुशेगाद मार मातसो हें घे आनी मार अरे हांव तुका सांगता न्ही अरेस्ट करपा प्रश्न मार पळय तो सारको वचपाक जाय. काल पोलीस एक ड्रिंक एंड ड्रायव्हिंग सापडलो असो की अशें दिसता की जे पोलीस गोवा पोलीस जी जनतेची सेवा करपाची आनी जे पिवन वता किंवा पिवन चलयता तांकां आडोवपाचें काम जी गोवा पोलीस करता.
पूण काल अशें सिट्युएशन जालें की स्वता गोवा पुलीसचो एक ड्रायव्हर कॉन्स्टेबल पिवन सांपडलो आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार तो आपलें मानून घेवपाक रेडी नाशिल्लो की बाबा आपूण पिला म्हणून. तो उलटें आमकां सांगतालो बाबा तुमी हें करनाकात आपूण तुमकां दाखयतात. तेणी अक्षरशः अशें म्हणलें की पोलीस जिपाचो ब्रेक लागना म्हळ्यार तेणी आपल्या स्वताच्या डिपार्टमेंटाची चूक काडली. एक दुसरी गजाल आय एप्रिशिएट गोवा पुलीस फॉर द थिंग इज लायक तेणी ऑन द स्पॉट येवन तेजो अल्कोमिटर लावन तेजो चॅक केलो आनी थंय तेजो 260 मेळ्ळो. सस्पेन्शन बी आसा पळय तें सस्पेन्शन 2-3 म्हयन्यान तुमी काडटलेच. दिता जाल्यार एक बरी फायन दिया तांकां. सस्पेन्शनान कांय जावपाना. 3-4 म्हयन्याचे पगार कट कर. सस्पेन्शनान कांय जावपाना. तांकां दूख कळपा जाय कितें जाता तें. बारीक समाज बारीक कोण लोक आसा तांकां डायरेक्ट काडटा आनी ते तोंडाक अल्कोमिटर लायतात. तेंचें लायसन कॅन्सल करतात. समज लोकांक जो रूल लागता तो पुलिसांकूय लागपा न्ही. भारतीय दंड संहितेच्या 279 आणि 185 कलमा खाला विष्णू नायकाक अटक केल्या. हाचे खातीर ताका 6 म्हयन्यां खातीर भितर उडोवपाक शकतात. तशेंच ताका 2000 मेरेनचो तालाव वा ह्यो दोनूय ख्यास्ती फर्मावपाक शकतात. आकेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. रस्तो अपघातान एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें. मडगांव रावणफोंड वाठारांत सोमारा हो अपघात घडलो. मयत रस्तो हुबतालो तेन्नाच एका ट्रकान ताका नेटाचो धपको दिलो. ट्रका सयत चालकान फुज्ज्यो काडिल्ल्यो पूण पुलिसांनी रोखडोच ताका धरलो. रावणफोंडांतल्यान रेल्वे स्टेशनार वचपी रस्त्याची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या. ही घडणूक नालंदा अपार्टमेंटा मुखार घडली. ड्रायव्हरान घडणूक सुवातेवयल्यान पळ काडपाक यत्न केलो मात पुलिशेन ताका रोखडोच धरलो. ती कूड कोणाची ताची म्हायती पुलिशेक मेळूंक नाशिल्ली. हे केशीचो फुडलो तपास चालू आसा. Today morning at 9:55 hours, we received a call that a fatal accident took place on Ravanphond to Kokon Railway Road in front of Nalanda apartment. So wherein, when we reached the spot, we came to know that one truck bearing number GA08B0784, which was driven by the driver Anil Kumar, native of UP, drove his truck in a rash and negligent manner and crushed one pedestrian who was crossing the road in front of Nalanda apartment. So in this connection, we have registered the crime under section 279-304 IPC. मडगांवच्यान आमच्या खबराकार रमेश नायक रावत आनी संदीप तुयेंकार. आषाढ एकादस व्हडा उमेदीन सोमारा मनयली. निमतान पंढरपुरा भाविकांचो हुंवार आयिल्लो. पांडुरंगाचें दर्शन घेवपाक महाराष्ट्र, गोंय आनी कर्नाटकांतल्यान भक्तगणांनी गर्दी केल्ली. हे जात्रेचें आनीक एक वैशिश्ट्य म्हळ्यार साबार लोक गांवांसावन चलत दिंडी घेवन पंढरपुरा वता. हात भुरग्यांनी पालखी हाडून हांगा सगळ्यांक बरे भशेन वेवस्थीत बजेट थाटान तेणी दिंडी करून सगळ्यांनी हांगा येयले आसा सगळीं बरी देवळां. त्या प्रमाणे सगळ्यांनी आमकां ती मला सगळ्यांक पूर्ण जाल्या. अशीच भावना आमची श्रेश्ठ आसची आनी अशाच आमकां मुखार बसून सगळें बरें दिसचें हांव.
इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.